दाबोळी विमानतळाचो नवो टर्मिनल बांधून सुमार 4 वर्सां पुराय जाली, मात हांगची परिस्थिती अजूनय पयली सारकीच आसा। पार्किंग फीज मिनटाचेर वाडटा आनी हाचो त्रास प्रवाशांक भोगचो पडटा। तशें पळोवंक गेल्यार दिसपट्टे हजारांनी प्रवाशी हांगच्यान यो वच करतात। आयटेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हो जो एअरपोर्ट आसा दाबोलीम एअरपोर्ट आमचो गोंयचो तो सामको बांदलाच फेल पद्दतीन सारको। तेजो डिझायन सामको फेल्ड, टोटली फेल्ड। हांगासर आतां कोणूय अरायवलाक डिपाचराक येता, जेन्ना एक गाडी हांगासर येता कोणाक सोडपाक किंवा पावपाक, तेका ह्या एंडाचेर एक तिकेट दिता तो कॉन्ट्रॅक्टर, तो भायलो घाटी, तो हेवटेन तिकेट दिता आनी तेवटेन त्या सायडीन जो एक्झीट पॉयंट आहा पळय थंयसर तुवें 5 मिनटां पयलीं पावपाक जाय। अरे तो म्हाका एक सांग, तो 5 मिनटान तेवटेन कसो पावतलो? सांगचें म्हटल्यार कितें जाणा तूं, हांगासर सगळ्यो मदीं टॅक्सी पार्क केल्लेले आसता, तशेंच VIP गाडी आसता, मिनिस्टराचे MLA कोण कोण येतात तेंच्यो गाडयो मदींच पार्क केलेले आसता। सो तेवटेन तेका पावपाक एक 5-10 मिनटां तरी लागतात। हांगासर सामकें जॅम जाल्लेलें आसता। सो हे जे एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे पळय जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते 1 मिनीट समज मायज जालो जाल्यार तेंकां 80-90-100 रुपया अशें हे करता, तालाव मारता तेंकां हे एअरपोर्टा वयले। सो हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन अशें करचें न्हू। फर्स्ट ऑफ ऑल हांगा गाडयो दवरपाक प्लेस पासून ना, पार्किंग ना। सद्याक हांगा पार्किंगाचे आमकां खुबशे त्रास जाता। गाडयो अशे डबल अशे लावच्यो पडटा हांगा। ताचें कारण कितें आसा की आमची जी नोटिफायड पार्किंग आसली ते पार्किंग तेजेर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा। सो आमकां गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्लें आसा की पार्किंग अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा आनी रोखडेच आमकां जेन्ना पार्किंग रेडी जाता की आमकां पार्किंग दितले आनी आमचे पार्किंगाचे प्रॉब्लम आसा ते सुटावे जातले म्हणून। 5 minutes free parking है, 2 minutes extra, and for that I have to pay 100 rupees. And like, it's a jam out there. वहाँ पे जाम लगा हुआ है। सर जाम की वजह से ये लोग कुछ नहीं कर रहे। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट तो मेरे को जाम में लग गया और उसके लिए 100 रुपीज़ देना होगा। ये तो इंसेन है। मतलब क्या हमने डबल लाइन टैक्सी का लगा हुआ ना, देखो अब एक ही गाड़ी निकल पा रहा है, आपके सामने है। अगर थोड़ा रास्ता चौड़ा हो जाए सबको सुविधा मिलेगा। सर आप तो चार्ज करते हैं इसके लिए? नहीं, हमारे इससे दिक्कत नहीं है कि भाई चार्ज करें ना करें, वो एक लाइसेंस फीस है वो इस पर अवेलेबल है कि 5 मिनट से ज़्यादा होगा तो उसको फाइन। और ट्रैफिक जाम हुआ तो जी, ट्रैफिक जाम हुआ तो ट्रैफिक जाम हुआ तो छोड़ भी देते हैं, पीछे पुलिस भी निकलवा देती है, हम भी छोड़ भी देते हैं। जब जाम होता दिक्कत होता छोड़ भी देते हैं।